कुंभारजुव्याच्या मतदारसंघात येवपी सगळ्या स्कुलात वचून भेट दितात, थंयच्या स्कुलांची स्थिती जाणून घेतात, तशेंच शिक्षणाक पयले प्राधान्य दिता अशें कुंभारजुव्याचो आमदार राजेश फळदेसायान सरकारी शारदा स्कुलाच्या 110 वर्सां पुराय जाल्ल्या सुवाळ्या वेळार सांगलें। कुंभारजुव्याच्या सरकारी शारदा स्कुलात शिकिल्लीं खुबशीं भुरगीं बऱ्या पदाचेर कामाक आसात, तशेंच ह्या स्कुलात शिक्षक तशेंच मुळाव्यो सुविधा लेगीत बऱ्या प्रमाणात उपलब्ध आसात। शिक्षणीक नजरेन ह्या स्कुलात बरें शिक्षण मेळिल्ल्यान फुडल्या वर्सा 274 आंकड्या वयल्यान 350 तरी भुरगीं ह्या स्कुलात भुरगीं प्रवेश घेतली असो विश्वास आमदार राजेश फळदेसायान उक्तायला। खरीच एक आनंदाची गोष्ट आणि आम्ही भरपूर मेहनत घेता की ह्यान फुडें सुद्दां ह्या स्कुलाक आता आजपर्यंत 274 भुरगीं आसा। म्हाका दिसता कदाचित फुडल्या वर्सा जुनाक ती कदाचित 350 जावंक शकता, कारण आमचे कडेन जागोय ना आणि टिचरी बरी आसा, प्रिंसिपल बरी आसा, बरी शिक्षण दिता, त्या कारणाक लागून हांगा प्रत्येक जाण हांगा एडमिशन घेवपाक सोदता आणि स्कूलूय आमचें सारकें बरें आसा। 110 वर्सां जाल्यार हितूनसून कितले भुरगे शिकून व्हडले व्हडले पदांचेर पावल्ले आसा। खूब आनंद दिसता आमकां ह्या स्कुलाच्या बद्दल। हय, मुख्यमंत्री आमचे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, ताका प्रत्येक गोष्टीची नॉलेज आसा आणि तो सातत्यान आमकां सांगता तुमचे खंयची जर स्कुलां जर कितें कमी आसा जाल्यार आपल्या पर्यंत सांगा, आपूण मदत करता। त्याच बरोबर आमी कंटिन्युअसली हांव विजीट करीत आसता। तुमी करमळे पयले आसतले, दिवाळे पयले आसतले, हांव विजीट करता सगळ्या स्कुलान आणि मुद्दम जावन पळोवन घेता कितें थंयसर कितें समस्या। आमी मेन म्हणजे एड्युकेशनाक लागून सदांच आमी पयलो हें दिता, म्हणजे प्रायोरिटी घेता की बाबा थंयसर सगळें सारकें आसचें।